ठाकूर बाबा, सध्या आता सिच्युएशन कितें आसा फ्युएल सप्लायाचो? काल गर्दी पळयली आनी आतांय पासून मातशी गर्दी दिसता. फ्युएल सप्लाय गोंयचे एकदम नॉर्मल आसा. खरें जर पळयशी जाल्यार ही जी गर्दी तुका दिसता ती तुजेय बरोबर की गर्दी दिसता, पण ही गर्दी जी आसा पळय ती पॅनीक बुकींग हाजें मेन कारण म्हज्या हातून जाल्यार की थोड्या लोकांनी व्हिडिओ सर्क्युलेट केल्या. ते ऑथेंटिसिटी ऑफ व्हिडिओ पळयल्या शिवाय खंयचे भायल्या गांवचे खंय खंय कितें आसा थंयचो एक घालता की पंपांचेर इतली गर्दी पडल्या, तुमी हें जातलें, आनी ताजे वयल्यान हें जावन एक दोन तीन एक काल तर चड जाली. आनी आज हाजो इफेक्टाक लागून आतां थोडे पंप ड्राय आसा. लायक तूं आतां म्हजे कडेन आतां उलयता 12:30 तेन्ना म्हजो पंप पेट्रोलाक ड्राय आसा, म्हजे कडेन डिझल आसा, पूण म्हजे कडेन आज सकाळीं 6,000 पेट्रोल आशिल्लें तें 2 वरांनी काबार जालें. आनी आतां म्हजो टँकर गेला तो आनी 1 वरभरान येतलो, 12,000 पेट्रोल घेवन येतलो. पूण म्हजे कडेन दनपारां 3च्यान राती पर्यंत परत पेट्रोल आसता. तेन्ना म्हजो एक लोकांक संदेश की दिवपाची म्हणजे हें चिंता करपाची गरज ना. पेट्रोल एड्युकेट पेट्रोल आमच्या स्टॉक जे आसात टांकयो आसा ZIOTL कडेन टांकयो जे आसा तातूंत 15 दिसांचो स्टॉक आसा. काल बोट लागल्या, आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सांगिल्लें 8 दिसांचे, पूण 8 दिसांची तांचीय बातमी खरी आशिल्ली कित्याक काल आमकां बोट जी आयल्या ताज्या हाज्या प्रमाणे 15 दिसांचो स्टॉक आमचे कडेन आसा. आनी ह्यो बोटी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक 8-8 दिसांनी तांचो शेड्यूल आसता, 8 जावं 10 दिसांनी शेड्यूल आसता, ते रिफील करता. म्हणटकच आमकां पेट्रोलाच्या बद्दल आनी डिझला बद्दल हें करपाची गरज ना. एक्सेप्ट डिझल जे बल्क जे कमर्शियल डिझलाक आसा ते तांणी कंपनी कडेन उलोवपाचे, कशी वेवस्था ते करतले ते पळोवपाचे. पूण पेट्रोल पंपांचेर लोकांनी कसलीच चिंता करपाची गरज ना. हें म्हजें हें वयल्यान हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता, जाता तितले हातून तुमचे पेपर जावं सोशल मिडियाचेर सांगा लोकांक हें पॅनीक बुकींग आसा तें करपाची गरज ना. तुमकां जाय तितलें मेळटलें, पेट्रोल मेळटलें, डिझल मेळटलें. ओके सर, आता ओवरऑल गोंयान आता कितके पेट्रोल पंप जे ड्राय आसा तेजे बद्दल कितें आयडिया आसा, रफ आयडिया? पेट्रोल पंप ड्राय म्हणपाक जे पंप सुद्दां ड्राय जे पडल्या पळय ते सुद्दां कित्याक, एक एक्झाम्पल हांव तुमकां बरें दिता. म्हजेच पेट्रोल पंप घे, म्हज्या पेट्रोल पंपाचेर हांव नॉर्मली दिसाक 9,000 पेट्रोल विकतालो आनी डिझल 3,000 विकतालो. आतां काल जर पळयची हांवें 18,500 पेट्रोल विकला आनी 6,500 डिझल विकला. आतां अशी जर परचेस जर जाली जाल्यार आमचें गणितूच घालता सगळें हें पळोवपाचें. ताका हें न्हय. आनी खंयचेय जे पंप ड्राय जे पडले पळय ते अशें न्हय की दीसभर ड्राय पडले अशें न्हय. 1 वराक ड्राय पडला आसतलो कित्याक ताजो टँकर येवपाचो आसा. टँकर येवपाचो आसा, टँकर येता वता, पयशे आमकां ट्रान्सफर करपाक जाय. आतां कंपनीने आमकां सांगलां रायटफुली की बाबा तुमचे पयशे पावूंक जाय, पयशे पावल्या शिवाय लोड येवचो ना. हें पयलींच्यान आसा. म्हणजे पयशे बँक जर उगडटली ती 10 वरांचेर उगडटा, पयशे येवंक जाय ताका लागून. खंयचेच पम्प अशे एक कंटिन्युअस 8 वरां ड्राय पडले अशें ना. कोण तरी एक अर्द वर आसत, कोण वर 2 वर ताजे रोखडो दुसरो येता. म्हणजे लोकांकूय म्हजें एक तांणी कितें करचें, खंयच्याय पंपाचेर गेलो तूं जर सदां त्या पंपाचेर घालता तांणी त्या पंपवाल्याक विचारचें ना, ताच्या भुरग्यांक विचारपाचें बाबा तूं ड्राय आसा, तुका केन्ना लोड पावतलो रे. तो सांगता तुका म्हाका 3 वरांनी आनीक लोड पावतलो, म्हजी टँकर गेल्या. आमच्या प्रत्येक गोंयच्या प्रत्येक पेट्रोल पंपाल्या कडेन स्वताचो टँकर आसा. पण ते तुमकां सांगूंक शकतले की बाबा आमचो टँकर कितल्यांक येतलो, तुमी त्या प्रमाणे येया. आनी जेन्ना तुमकां मेळटा तेन्ना तुमकां एक 2-3 दिसांक पावता इतलें तुमी स्टॉक घेया. म्हणजे तुमकां हें असली सुद्दां हार्डशीप करपाची गरज नासतली. हांव म्हणना की तुमकां जाय ताजेवन 10 पट म्हणजे 5 पटीन घेवं नाका. तुमकां जाय तितलें घेया, दुसऱ्यांकूय मेळटलें, तुमकांय मेळटलें. पण ओके, पूण सप्लाय डिस्टर्ब जावचोच ना म्हणटा? कांयच ना. सरळ सप्लाय डिस्टर्ब. हांवें तुमकां सांगलें हो मदीं आतां काल जें जालें तें हांवें तुमकां म्हजें एक्झाम्पल दिलें त्या हाज्या प्रमाणे म्हणून जालो. पूण आतां कंपनीन गव्हर्मेंटान एड्युकेट मेजर्स केल्या आनी हें स्ट्रीमलायन करपाक सांगलां त्या प्रमाणे जातलें. जे कोणाचे पंप ड्राय बीर पडल्या तांकां एडिशनल लोड धाडप. आनी एकदां मार्केटान जशी एक
ते रुमर्साचेर वचूं नाका. कोणी हाजेर वता ताजेर वता. उपकार करा खंयच्याय कस्टमरान आमच्या पंपवाल्यांकडे मालकांकडे फोन आसात. तुम्ही पर्सनली येता तुका कळ्ळें की बाबा ना पेट्रोल ना वचून विचार बाबा ना केन्ना येतले हांगा कित्याक ना आनी कितें ना वर चलना म्हणून हे प्रश्नापेक्षा बाबा तुजो लोड परत दुसरो केन्ना आसतलो तो सांगतलो 2 वरांनी यो म्हणून. फाल्यां सुद्दां येवंक सांगचो ना तो मनीस तो तुका सांगतलो पळय आपूण आतां ड्राय पडला कित्याक सेल चड जालो 2 वरां भितर टँकर येतलो. आतां आमकां पेट्रोल येता खंयच्यान गोंयांत पेट्रोल वेगवेगळ्या बोटींतल्यान बॉम्बेच्यान येता, मँगलोरच्यान येता, गुजरातच्यान येता, ते येता आनी ते सगळे सिस्टम त्या प्रकरणान आमकां लागना ते. आमचो फक्त प्रश्न आमकां कितलें जाय ते आमी कंपनीक सांगपाचें. कंपनी आमकां जाय तितलें सप्लाय करतात, आमी हांगा तुमकां सप्लाय करपाचें.